प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 12वो विसवोर. वोड 28 ते 34 पर्यंत. मार्क chapter 12 verses 28 to 34. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आणि धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान तांचे वाड विवाद चलतात ते ऐकून आणि जेजून काय बरे भाशेन जबाब दिलो ते पळयोवन ताचे कोणे विचारले, सगळ्या परस एकदम म्हत्वाची आज्ञा ती खंयची? जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ती ही, आयक इस्रायला, आमचो देव तो सर्वेस्पोर, एकलोच तो सर्वेस्पोर, आणि सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या जीवान, सगळ्या तुझ्या मनान आणि सगळे तुझे सोक्तेन सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो तुवें मोग करचो. दुसरी ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुझ्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे परस म्हत्वाची आनी हेर दुसरी आज्ञा ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हणलें, बरें आसा गुरुजी, तुवें सांगलें तें खरें. तो एकलोच आनी ताचे भायर आनी हेर दुसरें ना. खरेंच सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या जीवान, सगळे शक्तेन ताचो मोग करप आनी आमचो करता तसोच आमच्या पेल्याचो करप सगळ्या संपूर्ण आनी बलिदाना परस एकदम अदीक वर्तें. ताणें शाणेपणान प्रतिपाल केलो म्हूण पळयोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांत थावन पयस न्हय. आनी त्या फुडें कसलोच प्रश्न ताका घालूंक कोणाकूच काळीज जायना जालें. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन एक धर्मशास्त्री जेजू कडेन येता आनी व्हडली आज्ञा समोरतीन खी बरयल्या ती खिंची विचारूंक तो जेजू कडेन येता आनी म्हणटा, सगळे परस एकदम म्हत्वाची आज्ञा ती खंयची? आनी भाव भयणीनो, आमी आमी बारीक पळयत जाल्यार हो जो धर्मशास्त्री जेजू कडेन येयल्लो, तो जेजू कडून एक जाबाब मेळपाक ओ जेजू कडसून कितें शिकपाक तो येवंक नासलो. तो येयल्लो जेजूक त्रासान घालपाक. तो येयल्लो जेजूक कितें चुकीचो जाबाब दीत म्हणून ताका घट धरपाक. पूण भाव भयणीनो, देवाची जाणवाय, देवाचें शाणेपण मनशावन एकदम फुडें. आनी जेजू जेन्ना हो प्रश्न आयकता, जो तो धर्मशास्त्री ताका विचारता, सगळ्या परस एकदम म्हत्वाची आज्ञा ती खंयची? तो आतां म्हणटा, आयकात म्हणटा, सोरेस्पोर एकलोच तो सोरेस्पोर आनी सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुजे शक्तीन सोरेस्पोरा तुज्या देवाचो मोग तुवें मोग करचो. दुसरी ती ही, तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. ह्याचे परस म्हत्वाची आनी हेर दुसरी आज्ञा ना. आनी भाव भयणीनो, जी उतरां जेजून ह्या धर्मशास्त्रीक सांगली, धर्मशास्त्री जाणो आसलो, कित्याक धर्मशास्त्री मोइसेच्या कायद्या प्रमाणे शिकयतालो. ते सगळे मोइसेच्या कायद्यान कितें बरयलां ते जाणो आसले. पूण जेन्ना जेजून ताका हो जाबाब दिलो, जेजून ताका कितें नवें शिकोवंक ना, जें बरयल्लें तेंच ताका दाखयलें. म्हणटच आतां जेन्ना जेजू ह्या प्रश्नाचो जाबाब ताका देवाच्या उतरान जो दिला तो सांगता, भाव भयणीनो, कितें घडटा? तो धर्मशास्त्री जेजूक म्हणटा, बरें आसा गुरुजी, तुवें सांगलां तें खरें. तो एकलोच आनी ताचे भायर आनीक हेर दुसरो ना. खरें सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या जिवान, सगळ्या शक्तीन ताचो मोग करप आनी आमचो करता तसोच आमच्या पेल्याचो करप सगळ्या समर्पण आनी बलिदाना परस एकदम अदीक व्हरतो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या धर्मशास्त्राचो जाबाब आतां पोत्तून आयकता, तस ताका सांगता, तूं स्वर्गाच्या राज्यांतल्यान चड पयस नाय. भाव भयणीनो, कित्याक जेजून ताका सांगना तूं आतां स्वर्गीच्या राज्यांत भितर येयलाय, कित्याक पयस नाय म्हूण सांगलेलें? कित्याक ह्या वेळार धर्मशास्त्री कोणान येयल्लें
की मोग नासतना जाल्यार आमी केन्नाच देवाच्या राज्यान भितर सरोंक पावोवची ना. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या दोन शास्त्रांत जेजूक हो प्रश्न विचारलो आनी जेजून हो जबाब दिल्लो तेन्ना कोणाकूच देवाच्या मोगा विशीं कसली समजणी नासली. कित्याक भाव भयणीनो? कित्याक आजून जेजू खुर्सार वसोंक नासलो. आजून तो आख्या मनशाक कुडा पासत ताणें आपलो प्राण सोडूंक नासलो. आजून तो मरण पोनोत जेवन जावंक नासलो. आनी आतां स्वर्गार वचून ताणें पवित्र आत्मो धाडूंक नासलो. पूण कितें घडटा भाव भयणीनो? जेन्ना जेजू खुर्सार वता 3 दिसां उपरांत तो पोनोत जेवन जाता. पोनोत जेवन जावन तो स्वर्गीच्या बाबा कडेन वता. तो आतां पवित्र आत्मो धाडटा. जो कोण जे जेजून खुर्सार केला ताचे भावार धरता ताका आतां देव आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी देव त्या भावार्थी भितर आपलो मेन नासलेलो मोग ओतयता. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी आमच्या देवाचो हो आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाय जाल्यार आमकां पयलीं आमी जेजूचेर भावार धरूंक जाय. जेजूचेर भावार धरून आतां आमकां पवित्र आत्मो मेळटा आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर देवाचो मेन नासलो मोग ओतयता. आनी ह्याच मोगा वरवीं आमच्यान देवाचो मोग करूंक जाता, आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाता. सो जी सजमणी पोन्न्या कोराच्या लोकांक आसली ती सजमणी सारकी नासली. वय थंयसर सुमूर्तीन बरयल्लेलें, मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे बरयल्लेलें, ह्या दोन शास्त्रीन जें सांगलें जेजून ताका सांगलें तें ताणें म्हणलेलें. पूण आजून पासून तें घडोवन येवंक नासलें. पूण जेन्ना जेजू मेलो, पोनोत जेवन जालो, पवित्र आत्मो धाडलो, पवित्र आत्म्या उदेशीन देवान आमचे भितर आपलो मेन नासलो मोग ओतयलो आनी आतां आमच्यान देवाचो मोग करूंक जाता, ताचें उतर पाडूंक जाता, त्या उतराची सजमणी मेळोंक जाता पवित्र आत्म्या उदेशी. आनी आमी आमच्या पेल्याचो, आमच्या भाव भयणाचो, दुस्मानाचो पासून आमच्यान मोग करूंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवया. जेजू पासत, पवित्र आत्म्या पासत, ताच्या उतरा पासत आनी हें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी तें उतर शिकोया, ताची सजमणी घेवया, तें उतर पाळुया आनी खरेपणी देवाची भुरगीं म्हणून आमी ह्या संवसारांत जिवन एक दीस सर्गीचें सूख भोगूंक आमी आयजतान तयारी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.